अज्जिकुंजा काणयेकार वल्ली क्वाड्रस आजेकार सादर करपी Fr.Chetan लोबो. म्हज्या जिणयेक आनी अज्जिकुंजाक लागशिल्लो संबंद आसा. निगूढ संबंद आनी हो संबंद आनी सर्तीक म्हज्या जिणयेचो वांटो आनी प्रस्तुत काळ हांचे मदें जरूर जायतो फरक आसा. ते भुरगेपणाले दीस अजून म्हज्या मतींत जिवे जिवे उडासाक येतात. ते आपलें घरा फाटलो गोरवांचो गोठो, 1.5 एकर सुवातेची आपल्या पिज्जाच्या कालाची आस्त, घरा मुखल्यान सडुणे 8 आळांच्या गुंडायेची बांय, तांदू बगलेक आसच्या फणसारुकाचे सावळेक दिसचें काळें उदक, बांयक लागून बेटाचे गाद्या बगलेक उदक वळचें तोड, आनी त्या तोडांत कितलेशे फावटी फुलांची धाली घेवन माशली धरून बसून मार खावनात. तितलेंच पयल्या पावसाचेर तोडांत हांव गुड्याक सोडून येवच्यो माशल्यो धरूंक कितलेशे राती गेल्ल्या. त्या पावसाचे दीस पिंजकर सातें घेवन वारें गडगडो हाका सर्वाक भियेवन जाल्यारी आमचो खेळ जावं पुरो लगोरी या कुट्टी दोण्णो या गोळी मूग जाल्लो ना. पिज्जा मेल्या उपरांत आपल्या घरचें गुरकारपण आज्या सांबाळटालो. आमचो बाबा येदोळूच आमकां सोडून घाटाक धांवुल्लो. आवय थंय हांगा म्हणून कात्ते चाकरी करन आमकां जवळ्यांक कश्टांनी शिकाप दिताली. हांव आनी शिनू दोगांय जवळे. सैमान पोकरी हांव, पूण शिनू समाधानी, शिकपांत खेळांत चुरूक. ताका पुरतें देवान ताका बरी सोबाई दिल्ली. पूण आपूण शिंबऱ्या वंटाचो, शिकपांत दाड्डो, पूण हेर संगतींनी मुखार. आमच्या घरांत मनशांच मनशां. आज्जी, आमची अम्मा, तांच्यो भयण्यो हांकां सर्वांक आज्या सांबाळटालो आनी माम बंबईत हांव म्हयन्याक टप्पलार पयसो धाडटालो. दोगांयनी 7वी म्हणसर शिकल्यार पुरो कशेंय हे फावटी 7वेंत आसात. 7वी पास जाल्यार दोगांयकी बंबई मामा सवेन धाडटा म्हणून आज्यान उलयल्लें आयकल्लो आपणाक उडास आसलो. पूण मामान तशें नाका, दोगी 10वी पर्यंत शिकोवन दित. पूण 7व्या क्लासीन कोण चड मार्क्स हाडटा ताका आपूण बंबई शहराक भोंवडेक आपोवन व्हरतलो म्हण बरयल्ले वरवीं आमच्या दोगां मदें एका तरेचो स्पर्धो आरंभ जाल्लो. हें सर्व 8 म्हयन्यांत घडलें. आमचो गांव कारकोळ तावन मुडला वाटेर लगभग 15 मैलांनी मेळटा. आजेकार ताचें नांव. सोबीत गांव. आनी अजेकाराक पडला तावन, मुडला तावन, तेनका तावन, बडगा तावन बस्सां येतालीं. जावं पुरो दिसाक 1 या 2 म्हणले परी. पेंटेसलांत उबें आसचें बस स्टॉपाचे कुशीचो जैताकाराचो गोळी रूख आनी त्या रुखार बस्सां नातले वळी रस्त्याक देवचें मांकोड. हें सर्व म्हज्या भुरगेपणाच्या दिसाच्या उडासाचो एक वांटो. आजेकार तावन लगभग 2 फर्लांगार आमी सदां खेळचें आद्रोट्ट बाक्यार आनी तेच ग्रावंडा वयर जैताकाराची इलेक्ट्रीक वायरां आनी त्या आद्रोट्ट बाक्यार ग्रावंडांत आमचो खेळ. आज्या आमचो सदां सांगतालो, हांव पयलींच्या काळार बस्सां नासतना भजेगोळी खांबळाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आतां तरी 60 वर्सां उतरलेलो आज्या मुजूर कोंब्या गांठाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आमच्या घरचो काडला कोंबोय आमच्या शेजारा मुस्तुना वाडदीक येदोळूच 15 कोंब्यांक ताणें मारल्लें आनी त्या 15 कोंब्यांचेय मांस केल्लो दाखलो आमचो. सांजेच्या खेळा उपरांत लागशिल्ल्या काजूच्या फाडींत तावन आमच्या घराक वाट आनी ते वाटेर सदां तो ब्राह्मण आनी ते मड्डे सदांचें जावन गेल्लें. घरा पावुरलेंच सदांचे पुरपुरे आज्जीचे. आज्जीन उलोवचेंच तशें, सदां पुरपुरचें. तशें म्हण ती काय आमचेर मोग कांय उणो ना. आमकां सांगाता घेवन सागोळी मुगदल्या गाद्यांत लायिल्ल्या तेंडलेच्या माटवो लागीं आसलें भाण
आनी त्या बाणाक उजो घालून उदक तापयताली आनी सदां आमची दिश्ट मळबार आसच्या नखेत्रांक मेस्त्यार वताली. हांव 100 नखेत्रां मेस्तना शिनू 200 नखेत्रां मेस्तालो, तरीकी नवी नवी नखेत्रां दिसून येताली. आजेकार तावन आंडारचे वाटेर आंडार तावन लगभग 1.5 फर्लांगाचेर उबे आसो व्हड जैत गुडो आज्जीकुंजा. सदां त्या गुड्यार उजो दिसतालो. आज्जी लागीं तें कितें आज्जी म्हूण विचारल्या वेळार तिणें सांगलो, उडास आसा थंय राक्कोस रावतात आनी आतां तांणी नाणयेक उजो घाला म्हूण जाप दिल्ली आमकां भियाची जाल्ली. राक्कोसा विशीं पिशाची विशीं जायतें आमी आज्जी तावन आयकल्लें, तरीकी आज्जीकुंजा आमच्या जिणयेंत एक मिस्टेरियस जावन उरलो. शेजारचीं उलयतालीं त्या गुड्यार वाग आसात, काटी आसात आनी गेंडां आसात, चितलां आसात इत्यादी. आमकां एका तराचें बें दिसतालें, तरी एक फावटी तो गुडो सडा जाय म्हणली उर्बाई येताली. तशें म्हूण आज्जी थोडे फावटी बेश्टें उलयल्ली आसा. आमी सदां रजेनी गुंड्याडका न्हंयक उपयोंक वतना तिणें सांगली उतरां आजुनूय उडासांत आसात. थंय न्हंयत सिसर आसा, वसा तुमकांय धरून गिळटली. पोरते वस्त्रादूंच्या कुडपाच्या सुण्याक गिळ्ळेली. आमकांय ती सिसर पळोवचे उर्बेंत खबरेवणें हांव आनी शिनू गेल्ले हांव. उपयोन चलवले हांव, पूण खंयसरी आमकां सिसरीची झळक मेळिल्ली ना. उपरांत त्या कर्कट्या वतांत फाटीं आयले हांव. वाटेर मेळिल्ले पालपणोस केले, वाटेर आसली कारणां केलीं, तरी भूक निवरली ना. घरा येवन पेज जेवतच भूक धांवुल्ली आसा. बंबई शहर आमच्या भुरग्यापणाच्या दिसाचें एक व्हड सपन. आपले सबार संगाती तांच्या सयऱ्यांनी बंबई तावन हाडिल्ल्यो वस्तू आमकां दाखयतना आमी मतींत लेख घालतले हांव. हे फावटी आमी मामा लागीं विचारन बंबई वचचे, पूण मामाचें कागाद आयिल्लें वाचून दोगां मदें एका तराचो स्पर्ध सुरू जाल्लो. म्हजे मतींत एका तराचें बें उपजाल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोगां पैकी खंडीत जावन शिनू उंच आसलो. तशें आसता शिनूक मामान हे फावटी बंबई आपोवन व्हरचें म्हजे प्रकार खात्री. सदां इस्कॉल काबार जातच पोते खांद्यार घालून येतना कोणी म्हातारी दांडो तेंकून चलचें दिसतना आमी भियेतले हांव. आज्जी केन्नाय बेश्टायताली. इस्कॉलांत हांव वेगळीं येनातल्यार म्हातारी येवन भुरग्यांक धरून व्हरतात. एका रितीचें बें मतीक रिगोवन गेल्लें. सकाळीं खाणांक माथ्याक आज्जीन घाल्लें नारळाचें तेल सांज जातना पांयांच्या गांठी लागीं पावतालें. आमच्या भुरगेपणाच्या दिसांच्या उडासाचो प्रमुख वांटो आमच्या आज्जीन येदोळूच घेतिल्लो. तेंच सदांचें पोतें आनी तें सातें वताक म्हणून आज्जीन दिवचें. त्या पावसाकी तेंच सातें, त्या वताकी तेंच सातें. आनी ती बुती, आनी त्या बुतयेंत सदां एक बगाचीं खाणां. आज सुरणाचें नुस्तें, फाल्यां केन्याची मुटली. एक फावटी तायकुळ्याची चटणी तर दुसरे फावटी खेळंब्याची चटणी. एक फावटी मुटली तर आनी एक फावटी खैलळी. एक दीस सातोण्या रुखाच्या खोल्यांची पातोळी तर एक दीस हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो. एक दीस मांडास तर दुसरे दीस पेजे सवे मिठांत घाल्लो आंबो. एक दीस बोबळ्याची खीर तर एक दीस मुडो. ल्हानपणांत आमी केल्ली पोळी लेक नातरली. प्रत्येक जावन आमचो माम बंबईतावन आयिल्ल्या वेळार दिसाक एका बगाची पोळी. उडासा काडटना तोंडांत हांवन उदक येतालें. पूण आज ह्या सर पळयांची नांवां फकत नांवां मात्र उरल्लीं. आमचे 7वे क्लासीची परिक्षा मुगदोन आयिल्ले परिस माम बंबईतावन आयिल्लो. म्हजे मतींत कितेंगी एका तराची कावजेनी उपजाल्ली. कित्याक म्हळ्यार मामान शिनूक बंबई व्हरचें आपणाक नाका आसलें. एकच आमकां दोगांयकी सांगाता वरीचे, ना तर दोगांयकी आपोवन व्हरूंक नजो म्हणलें चिंतना म्हजी जावन आसली. पयलो एक हप्तो मामा सांगाता म्हजेन करसिलो. मामान सांगल्ल्यो बंबईच्यो काणयो म्हज्या काळजांत उद्वेग चडयताल्यो. ह्या मदें हांवें आनी शिनून आमच्या सांगात्या सगळें आज्जीकुंजाक वयचें येवजन मांडून हाडलें.
ह्या योजनाकी एक कारण आसलें. कुक्केहळ्ळीतावन माधू आयिल्लो. बागेट्या कुडीचो माधू बारीक कारभारी मनीस. 15-20 आळांच्या माडांक घडयेन सर्र करून सोडून नाल्ल काडटालो. तितलें मात्र न्ही, कितलेशा गुंड बांयक जाल्यार देंवोन मस्त वेळ उदकांत बुडोवन कोणाचो कळसो कोणाची बालदी वयर हाडटालो. उदकांत बुडोवन रावचें मासले बरी ताका सलीस जाल्लें. कोणी तीर्थाटी न्हंयक जाळ घालूंक वेताना या तोटो घालूंक वेताना माधूक आपोवन व्हरताले. कित्याक म्हळ्यार केदेशा गुंडयेक देंवोन जाल्यार मासल्यो धरच्यांत माधूच्याकी श्रेश्ठ कोणी नात. ताचें नांव शिकारी करच्यांत प्रख्यात. हाती बंदूक घेवन गेलो तर बारंका सोंसो या कितें तरी मारून हाडले शिवाय तो रावनातलो. जावं तो कुक्केहळ्ळीतावन आयिल्लो जाल्यार अज्जीकुंजा गुडो चडची वाट बरी करून जाण आसलो. एक बोतलो काजूचो सोरो दिल्यार कोणासोबय तो वेतालो, जावं शिकारी या मासली या अज्जीकुंजा. आजकाल तो गुडो सोडूंक अर्द्या गुड्या वर एक वाट आसा आनी जायतीं वाहनां आसात. पूण तेन्ना त्या गुड्याच्या मुळाक वयचेंय बें. जायते फावटी त्या गुड्यांतावन देंवोन आयिल्लो वाग मस्त गायंक धरून केल्ली खबर येदोळूच सगळो लोक जाणा. त्या गुड्याक सडा जायत तर लगभग 3-4 वरांक मात्र पावयेत. उपरांत फाटील आयिल्ले बरी ना. फाटीं येवंक दुसरोच दीस रावंक जाय. आनी रान उतरोवन गुडो सोडोवंक आसलें. आमकांय त्या गुड्याक सडा जाय, राक्षसांक पळयजे आनी रानवट मनजातींक पळयजे म्हणलो हुरूप सोडोवन आयलो. हांव, शिनू, माधू आनी हेर थोडे संगाती आज्याक सांगनासतना मामाक सांगून अज्जीकुंजा भायर सरले. हांव सकाळीं भायर सरलें. हांव सगळी तयाराय केल्ली. माधून हाती बंदूक आनी ताच्या पोत्यांत काडयां पेट, हातांत एक बोतलो चिमणेचें तेल, थोड्यो चिमण्यो आनी थोड्यो सुडी घेवन भायर सरले. हांव एकल्यान सर्वोन पुरो जावचें तितलें खाण घेतिल्लें. वाटेर खंडीत शिकारी जातली म्हणलें चिंताप माधूचें जावन आसलें. सडून अर्द्या वरा भितर आमी सगळीं गुड्याच्या मुळाक पावल्या आनी रानाची वाट धरली. वाट मुखार गेल्ले प्रिन्स एकल्याची तोंडां भियान बुडलीं. सुर्याचीं किरणां तेज जाल्यार त्या रानांत कळ्ळें ना. आमकां तें रान मुग्दोवन गुडो सोडोवंक आसलें आनी माधू आमकां समजायतालो. आजेकाराक एक व्हड गुडो मात्र दिसतालो. त्या गुड्या बगलेचो ल्हान गुडो दिसनातलो. आमी ते दोनीय गुडे सोडोवंक आसले. राना मदें सुकण्यांचो विचित्र आवाज आयकतालो. मनजातींचो आवाज नातलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो आवाज चड जाल्लो. लगभग दनपार जाता आसतना माधून मदल्या गुड्या लागीं आमकां रावयलें. सर्वां बुकेल्लीं आनी तानिल्लीं. सर्वांक त्या गुड्या मदें आसलें एक ल्हान तळें पळोवन अजाप जालें. रानाच्या सावळेंत तें उदक थंड जाल्लें. थंड बर्फा बरी. सगळीं आमी पयलें तांतलें उदक पियेलें आनी सगळीं त्या उदकांत न्हांवन परत गुडो सोडूंक आयती जालें. मुखलें मेट मस्त भिरांकूळ जावन आसलें. सांबाळन ते गुडे सोडोवंक आसलें. पांयांच्यो पट्ट्यो दळूस दुखताल्यो, तरीकी गुडो सोडल्या शिवाय दुसरी वाट नातली. सगळीं एका फाटल्यान एक मेळोन कशीं संजेच्या 5 वरांशें गुडो सोडलें. गुडो सोडून कितें पळयता हांव. सगळो गांव एका मुये परी दिसतालो. खंय आसा आमचो गांव म्हणलें समजनातलें. माधू आमकां दाखयतालो. तितल्यार सर्वांक पांयांची दूख चडलीच दिश्ट घाली. सगळ्या पांयांनी एक कीड साबून आसली कानेटां कितलीं प्रयत्न केल्यारी पांय सोडिनातलीं. माधून आपल्या पोत्यांतली सुरी काडन एकेका कानेटाक कातरन काडिचें पडलें. सगळ्या गांवा मदें उबें आसलें अज्जीकुंजा आनी त्या अज्जीकुंजार रावून थकल्लीं आमी एक एक सपनां पळयतलें. माधू आमकां समजायतालो कशें मनजाती धांवतना फातर आदलातात आनी तांदूळ किटाळां येतात आनी तीं किटाळां ह्या रानांत उजो पेटयतात म्हणलें. सगळीं मेळोन माधू बोवारी बसून ताची शिकवण आयकतलें. माधू आमकां ताच्यो आदलो अनुभव समजायतालो
आमकां सर्वांक भूक लागली. सर्वां मेळोन ते सकाळींचें खाण खावन न्हिदल्या. म्हादू इदोळूच उज्याचें आगटें तयार करन तांदूळ चिमणे तेल वतून उजो पेटयतालो. आनी ते थंडायेक आमी सर्वांनी उज्या बावारी न्हिदोंक आसलें. ते राती खंयचीय मनजात ते गुडे सडले बरी ना. तरीकी म्हादू बंदूक आपल्या तकले लागीं दवरन आड पडलो. हांवूय आड पडलो, शिनूय आड पडलो. थोडे घडयेंनी न्हिदेंत गरे लागले. पूण म्हजे मतींत तेंच मुंबय शहर आनी तें शहर सोबीत आसा म्हणलें नियाळी लागलो. सुमार वेळा उपरांत हांवें शिनूक जागयलें आनी आपणाक हागोंक जाता देखून सांगाता ये म्हणून उठयलें. शिनू उठलो. हांव आनी शिनू गुडो देंवोंक लागल्या. संद्राच्या उजवाडाक तो गुडो स्पश्ट दिसतालो जाल्यारय गुडो देंवचो आपायाचें म्हणलें आमच्या नेणट्या मतींत येदोळूच समजाल्लें. शिनू एका फातरार आपणाक पाट करून बसलो आनी हांव छाड्डी काडून बसलो. तितल्यार गुड्या मुळांत एक काठींचो वोरू वेचें स्पश्ट दिसतालें. कितें तें म्हणलें समजूंच्या आदीं हांवें बोब घाली आनी त्या बोबेक म्हादू आनी सगळीं उठलीं. आनी म्हादू भियान हातांत बंदूक घेवन देंवोन आयलो आनी विचारी लागलो, कितें जालें? हांव खामतालो आनी विळाप करतालो. शिनू पडलो आनी सकला पडलो. म्हादून एक घडी आपणाक घट्ट धरन सर्वांक धैर्य दिलें. आतां आमी कितेंच करचें पडिना. फांते जाल्ले पर्यंत आमी शिनूक सोदया. म्हादून आपणाक शिनूक आपोवन हाडल्याक आनी आपणाक जागय नातल्याक जोर करून सर्वांक परत फाटीं आपोवन व्हरून गेलो. रातीं कोणीय न्हिदले नात. सगळीं भियान कांपोवन रात फाली केली. फांते जाल्ले पर्यंत सूर्य सदांचो उजवाड घेवन आयलो. म्हादू सवय आमच्या सर्वांची दिश्ट सकला गेली. शिनूची मुस्तायकी चुरान चूर जावन पडली. पूण शिनूच्या कुडीची झळक नातली. एका भिरांकूळ रातीं शिनूचो आनी आपणाचो वेगळासार जाल्लो. आमी सगळीं फाटीं आयल्या. शिनूक रानवट मनजात्यांनी धरून व्हेल्ली खबर एकेका कोनशाक एक एक रितीन पावली. कोण म्हणटालीं शिनूक वागान व्हेलो, कोण म्हणटालीं शिनूक गेंडान व्हेलो, कोण म्हणटालीं खाटीन शिनूक जिवेशी मारलो आनी दुसऱ्या रानवटींनी शिनूक गिळ्ळो इत्यादी. ह्या सर्वां मदें सत खंयचें तें कोणायकी समजलें ना. हांव घरा फाटीं आयलो. म्हजे मुखार आज्यान म्हादूक जोर केलें. अम्माची बोब आनी आज्जीची बोब आकाशाक पावुरली. म्हादू गेल्लोच आज्याच्या मारांची शिकारी हांव जालो. मारांक माम नातलो तर हांवूय मरतो पडना. रजेर आयलो माम म्हाका घेवन मुंबय शहराक व्हरून गेलो आनी हांव फाटीं गांवाक आयलो ना. थंयच कामाक सेरवालो. गांवच्या एकल्यान खबर दिल्ली की हांव 7वेंत फेल जाल्लो म्हणून. पूण चडीत शिकची उर्बा म्हाका येनातली. पूण आज आज्या मरून येदोळूच मातयेक सारें जावन गेला. आज्जी आज्याक पाठ करून गेल्या. अम्मा येदोळूच म्हातारी जाल्या. हांव त्याच जाग्यार त्याच घरांत आसा. त्याच अज्जीकुंजाक दिश्ट लावन आसा. सगळीं चिंतना एका फाटल्यान एक सांकळी परी म्हज्या उडासाच्या परद्यार येवन वेतालीं. आनी हांवें फांत्याची झोप धांवडावंक अज्जीकुंजा फाटल्यान तिळच्या सुर्याक पळोवन आपली कूस परतिली. आनी मतीक लागलीं सर उडासाचीं कवळां जडोवन पडलीं. ते अज्जीकुंजा, म्हादू, गेंडा, शिनू, पिंजकर अस्तुरां. पूण ताच्याकी आदीं हांव हागोंक बसुल्लो आनी म्हाका पाठ करून बसुल्लो शिनू आनी लोटून घालचो हांव. अज्जिकुंजा काणयेकार वल्ली क्वाड्रस आजेकार. सादर करपी Fr.Chetan लोबो. म्हज्या जिणयेक आनी अज्जिकुंजाक लागशिल्लो संबंद आसा. निगूढ संबंद आनी हो संबंद आनी सर्तीक म्हज्या जिणयेचो वांटो
आनी प्रस्तुत काळ हांचे मदें जरूर जायतो फरक आसा. ते भुरगेपणाले दीस अजून म्हज्या मतींत जिवे जिवे उडासाक येतात. ते आपलें घरा फाटलो गोरवांचो गोठो, 1.5 एकर सुवातेची आपल्या पिज्जाच्या कालाची आस्त, घरा मुखल्यान सडुणे 8 आळांच्या गुंडायेची बांय, तांदू बगलेक आसच्या फणसारुकाचे सावळेक दिसचें काळें उदक, बांयक लागून बेटाचे गाद्या बगलेक उदक वळचें तोड, आनी त्या तोडांत कितलेशे फावटी फुलांची धाली घेवन माशली धरून बसून मार खावनात. तितलेंच पयल्या पावसाचेर तोडांत हांव गुड्याक सोडून येवच्यो माशल्यो धरूंक कितलेशे राती गेल्ल्या. त्या पावसाचे दीस पिंजकर सातें घेवन वारें गडगडो हाका सर्वाक भियेवन जाल्यारी आमचो खेळ जावं पुरो लागोरी या कुट्टी दोण्णो या गोळी मूग जाल्लो ना. पिज्जा मेल्या उपरांत आपल्या घरचें गुरकारपण आज्या सांबाळटालो. आमचो बाबा येदोळूच आमकां सोडून घाटाक धांवुल्लो. आवय थंय हांगा म्हणून कात्ते चाकरी करन आमकां जवळ्यांक कश्टांनी शिकाप दिताली. हांव आनी शिनू दोगांय जवळे. सैमान पोकरी हांव, पूण शिनू समाधानी, शिकपांत खेळांत चुरूक. ताका पुरतें देवान ताका बरी सोबाई दिल्ली, पूण आपूण शिंबऱ्या वटाचो, शिकपांत दाड्डो, पूण हेर संगतींनी मुखार. आमच्या घरांत मनशांच मनशां. आजी, आमची अम्मा, तांच्यो भयण्यो हांकां सर्वांक आज्या सांबाळटालो आनी माम बंबयतावन म्हयन्याक टप्पलार पयसो धाडटालो. दोगांयनी 7वी म्हणसर शिकल्यार पुरो. कशेंय हे फावटी 7वेंत आसात. 7वी पास जाल्यार दोगांयकी बंबई मामा सवेन धाडटा म्हणून आज्यान उलयल्लें आयकल्लो आपणाक उडास आसलो. पूण मामान तशें नाका, दोगी 10वी पर्यंत शिकोवन दित, पूण 7व्या क्लासीन कोण चड मार्क्स हाडटा ताका आपूण बंबई शहराक भोंवडेक आपोवन व्हरतलो म्हण बरयल्ले वरवीं आमच्या दोगां मदें एका तरेचो स्पर्धो आरंभ जाल्लो. हें सर्व 8 म्हयन्यांत घडलें. आमचो गांव कारकोळ तावन मुडला वाटेर लगभग 15 मैलांनी मेळटा. आजेकार ताचें नांव. सोबीत गांव. आनी अजेकाराक पडला तावन, मुडला तावन, तेनका तावन, बडगा तावन बस्सां येतालीं. जावं पुरो दिसाक 1 या 2 म्हणले परी. पेंटेसलांत उबें आसचें बस स्टॉपाचे कुशीचो जैताकाराचो गोळी रूख आनी त्या रुखार बस्सां नातले वळी रस्त्याक देवचें मांकोडू. हें सर्व म्हज्या भुरगेपणाच्या दिसाच्या उडासाचो एक वांटो. आजेकार तावन लगभग 2 फर्लांगार आमी सदां खेळचें आद्रोट्टू भाक्यार आनी तेच ग्रावंडा वयर जैताकाराची इलेक्ट्रीक वायरां आनी त्या आद्रोट्टू भाक्यार ग्रावंडांत आमचो खेळ. आज्या आमचो सदां सांगतालो, हांव पयलींच्या काळार बस्सां नासतना भाजेगोळी खांबळाक सोलूनच सोलूनच येतालो. आतां तरी 60 वर्सां उतरलेलो आज्या मुजूर खोंब्या गांठाक सोलूनच सोलूनच येतालो. आमच्या घरचो काडला कोंबोई आमच्या शेजारा मुस्तुना वाडदीक येदोळूच 15 कोंब्यांक ताणें मारल्लें आनी त्या 15 कोंब्यांचेय मांस केल्लो दाखलो आमचो. सांजेच्या खेळा उपरांत लागशिल्ल्या काजूच्या पाडींत तावन आमच्या घराक वाट आनी ते वाटेर सदां तो ब्राह्मण आनी ते मड्डे सदांचें जावन गेल्लें. घरा पावुरलेंच सदांचे पुरपुरे आज्जीचे. आज्जीन उलोवचेंच तशें सदां पुरपुरचें. तशें म्हण ती काय आमचेर मोग कांय उणो ना. आमकां सांगाता घेवन सागोळी मुगदल्या गाद्यांत लायिल्ल्या तेंडलेच्या माटवो लागीं आसलें भाण आनी त्या भाणाक उजो घालून उदक तापयताली आनी सदां आमची दिश्ट मळबार आसच्या नखेत्रांक मेस्त्यार वयताली. हांव 100 नखेत्रां मेस्तना शिनू 200 नखेत्रां मेस्तालो, तरीकी नवी नवी नखेत्रां दिसून येतालीं.
आजेकार तावन आंडारचे वाटेर आंडार तावन लगभग 1.5 फर्लांगाचेर उबे असो व्हड जैत गुडो आज्जीकुंजा. सदां त्या गुड्यार उजो दिसतालो. आज्जी लागीं तें कितें आज्जी म्हूण विचारल्या वेळार तिणें सांगलो, उडास आसा थंय राक्कोस रावतात आनी आतां तांणी नाणयेक उजो घाला म्हूण जाप दिल्ली आमकां भियाची जाल्ली. राक्कोसा विशीं पिशाची विशीं जायतें आमी आज्जी तावन आयकल्लें. तरीकी आज्जीकुंजा आमच्या जिणयेंत एक मिस्टेरियस जावन उरलो. शेजारचीं उलयतालीं त्या गुड्यार वाग आसात, काटी आसात आनी गेंडां आसात, चितलां आसात इत्यादी. आमकां एका तराचें बें दिसतालें, तरी एक फावटी तो गुडो सडा जाय म्हणली उर्बाई येताली. तशें म्हूण आज्जी थोडे फावटी बेश्टें उलयल्ली आसा. आमी सदां रजेनी गुंड्याडका न्हंयक उपयोंक वतना तिणें सांगलीं उतरां आजुनूय उडासांत आसात. थंय न्हंयत सिसर आसा, वसा तुमकांय धरून गिळटली. पोरते वस्त्रां धुवच्या कुडपाच्या सुण्याक गिळ्ळेली. आमकांय ती सिसर पळोवचे उर्बेंत खबरेवणें हांव आनी शिनू गेल्ले हांव. उपयोन चलवले हांव, पूण खंयसरी आमकां सिसरीची झळक मेळिल्ली ना. उपरांत त्या कर्कट्या वतांत फाटीं आयले हांव. वाटेर मेळिल्ले पालपणूच केले. वाटेर आसलीं कारणां केलीं, तरी भूक निवरली ना. घरा येवन पेज जेवतच भूक धांवुल्ली आसा. बंबई शहर आमच्या भुरग्यापणाच्या दिसाचें एक व्हड सपन. आपले सबार संगाती तांच्या सयऱ्यांनी बंबई तावन हाडिल्ल्यो वस्तू आमकां दाखयतना आमी मतींत लेख घालतले हांव. हे फावटी आमी मामा लागीं विचारन बंबई वचचे. पूण मामाचें कागाद आयिल्लें वाचून दोगां मदें एका तराचो स्पर्ध सुरू जाल्लो. म्हजे मतींत एका तराचें बें उपजाल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोगां पैकी खंडीत जावन शिनू उंच आसलो. तशें आसता शिनूक मामान हे फावटी बंबई आपोवन व्हरचें म्हजे प्रकार खात्री. सदां इस्कॉल काबार जातच पोतें खांद्यार घालून येतना कोणी म्हातारी दांडो तेंकून चलचें दिसतना आमी भियेतले हांव. आज्जी केन्नाय बेश्टायताली. इस्कॉलांत हांव वेगळीं येनातल्यार म्हातारी येवन भुरग्यांक धरून व्हरतात. एका रितीचें बें मतीक रिगोवन गेल्लें. सकाळीं खाणांक माथ्याक आज्जीन घाल्लें नारळाचें तेल सांज जातना पांयांच्या गांठी लागीं पावतालें. आमच्या भुरगेपणाच्या दिसांच्या उडासाचो प्रमुख वांटो आमच्या आज्जीन येदोळूच घेतलो. तेंच सदांचें पोतें आनी तें सातें वताक म्हणून आज्जीन दिवचें. त्या पावसाकी तेंच सातें, त्या वताकी तेंच सातें. आनी ती बुती, आनी त्या बुतयेंत सदां एक बगाचीं खाणां. आज सुरणाचें नुस्तें, फाल्यां केन्याची मुटली. एक फावटी तायकुळ्याची चटणी तर दुसरे फावटी खेळंब्याची चटणी. एक फावटी मुटली तर आनी एक फावटी खैलळी. एक दीस सातोण्या रुखाच्या खोल्यांची पातोळी तर एक दीस हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो. एक दीस मांडास तर दुसरे दीस पेजे सवे मिठांत घाल्लो आंबो. एक दीस बोबळ्याची खीर तर एक दीस मुडो. ल्हानपणांत आमी केल्ली पोळी लेक नातरली. प्रत्येक जावन आमचो माम बंबईतावन आयिल्ल्या वेळार दिसाक एका बगाची पोळी. उडासा काडटना तोंडांत हांवन उदक येतालें. पूण आज ह्या सर पळयांची नांवां फकत नांवां मात्र उरलीं. आमचे 7वे क्लासीचे परिक्षा मुग्दोन आयिल्ले परिस माम बंबईतावन आयिल्लो. म्हजे मतींत कितेंगी एका तराची कावजेणी उपजाल्ली. कित्याक म्हळ्यार मामान शिनूक बंबई व्हरचें आपणाक नाका आसलें. एकच आमकां दोगांयकी सांगात वरीचे, ना तर दोगांयकी आपोवन व्हरूंक नजो म्हणलें चिंतना म्हजी जावन आसली. पयलो एक हप्तो मामा सांगाता म्हजेन करसिलो. मामान सांगल्ल्यो बंबईच्यो काणयो म्हज्या काळजांत उद्वेग चडयताल्यो. ह्या मदें हांवें आनी शिनून आमच्या सांगात्या सवें अज्जीकुंजाक वयचें येवजन मांडून हाडलें. ह्या येवजनाकी एक कारण आसलें. कुक्केहळ्ळीतावन म्हादू आयिल्लो. बागेट्या कुडीचो म्हादू बारीक कारभारी मनीस. 15-20 आळांच्या माडांक घडयेन सर्र करून चडोवन नाल्ल काडटालो. तितलें मात्र न्ही, कितलेशा गुंड बांयक जाल्यार देंवोन
मस्त वेळ उदकांत बुडोवन कोणाचो कळसो कोणाची बालदी वयर हाडटालो. उदकांत बुडोवन रावचे मासले बरी ताका सलीस जाल्लें. कोणी तीर्थाटी न्हंयक जाळ घालूंक वेताना या तोटो घालूंक वेताना म्हादूक आपोवन व्हरताले. कित्याक म्हळ्यार केदेशा गुंडयेक देंवोन जाल्यार मासल्यो धरच्यांत म्हादूच्या श्रेश्ठ कोणी नात. ताचें नांव शिकारी करच्यांत प्रख्यात. हाती बंदूक घेवन गेलो तर बारंका सोंसो या कितें तरी मारून हाडले शिवाय तो रावनातलो. जावंक तो खूब खेळ्ळी तावन आयिल्लो जाल्यार अज्जीकुंजा गुडो सडची वाट बरी करून जाणासलो. एक बोतलो काजूचो सोरो दिल्यार कोणा सबय तो वेतालो, जावं शिकारी या मासली या अज्जीकुंजा. आजकाल तो गुडो सोडूंक अर्द्या गुड्यावर एक वाट आसा आनी जायतीं वाहनां आसात. पूण तेन्ना त्या गुड्याच्या मुळाक वेचेंय बें. जायते फावटी त्या गुड्यांत हांव देंवोन आयिल्लो वाग मस्त गायंक धरून केल्ली खबर येदोळूच सगळो लोक जाणा. त्या गुड्याक सडा जायत तर लगभग 3-4 वरांक मात्र पावयेत. उपरांत फाटील आयिल्ले बरी ना. फाटीं येवंक दुसरोच दीस रावंक जाय. आनी रान उतरोवन गुडो सोडोंक आसलें. आमकांय त्या गुड्याक सडा जाय राक्कोसांक पळयजे आनी रानवट मनजातींक पळयजे म्हणलो हुरूप सोडोन आयलो. हांव शिनू माधू आनी हेर थोडे संगाती अज्जाक सांगनासतना मामाक सांगून अज्जीकुंजा भायर सरले. हांव सकाळीं भायर सरलें. हांव सगळी तयाराई केल्ली. म्हादून हाती बंदूक आनी ताच्या पोत्यांत काडयां पेट, हातांत एक बोतलो चिमणेचें तेल, थोड्यो चिमण्यो आनी थोड्यो सुडी घेवन भायर सरले. हांव एकल्यान सर्वांक पुरो जावचें तितलें खाण घेतिल्लें. वाटेर खंडीत शिकारी जातली म्हणलें चिंताप म्हादूचें जावन आसलें. सडून अर्द्या वरा भितर आमी सगळीं गुड्याच्या मुळाक पावल्या आनी रानाची वाट धरली. वाट मुखार गेल्ले परिस एकल्याची तोंडां भियान बुडलीं. सुर्याची किरणां तेज जाल्यार त्या रानांत कळ्ळें ना. आमकां तें रान मुग्दोन गुडो सोडोंक आसलें आनी माधू आमकां समजायतालो. आजेकाराक एक व्हड गुडो मात्र दिसतालो. त्या गुड्या बगलेसो ल्हान गुडो दिसनातलो. आमी ते दोनीय गुडे सोडोंक आसले. राना मदें सुकण्यांचो विचित्र आवाज आयकतालो. मनजातींचो आवाज नातलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो आवाज चड जाल्लो. लगभग दनपार जाता आसतना म्हादून मदल्या गुड्या लागीं आमकां रावयलें. सर्वां बुकेल्लीं आनी तानिल्लीं. सर्वांक त्या गुड्या मदें आसलें एक ल्हान तळें पळोवन अजाप जालें. रानाच्या सावळेंत तें उदक थंड जाल्लें. थंड बर्फा बरी. सगळीं आमी पयलें तांतलें उदक पियेलें आनी सगळीं त्या उदकांत न्हांवन परत गुडो सोडूंक आयती जालें. मुखलें मेट मस्त भिरांकूळ जावन आसलें. सांबाळन ते गुडे सोडोंक आसलें. पांयांच्यो पट्ट्यो दळूस दुखताल्यो, तरीकी गुडो सोडल्या शिवाय दुसरी वाट नातली. सगळीं एका फाटल्यान एक मेळोन कशीं संजेच्या 5 वरांशें गुडो सोडलें. गुडो सोडून कितें पळयता हांव. सगळो गांव एका मुये परी दिसतालो. खंय आसा आमचो गांव म्हणलें समजनातलें. माधू आमकां दाखयतालो. तितल्यार सर्वांक पांयांची दूख सडलीच दिश्ट घाली. सगळ्या पांयांनी एक कीड साबून आसली कानेटां कितलीं प्रयत्न केल्यार पांय सोडिनातलीं. माधून आपल्या पोत्यांतली सुरी काडन एकेका कानेटाक कातर काडिचें पडलें. सगळ्या गांवा मदें उबें आसलें अज्जीकुंजा आनी त्या अज्जीकुंजार रावून थकल्लीं आमी एक एक सपनां पळयतलें. माधू आमकां समजायतालो कशें मनजाती धांवतना फातर आदलातात आनी तांदूळ किटाळां येतात आनी तीं किटाळां ह्या रानांत उजो पेटयतात म्हणलें. सगळीं मेळोन माधू बावारी बसून ताची शिकवण आयकतलें हांव. माधू आमकां ताचो आदलो अनुभव समजायतालो. आमकां सर्वांक भूक लागली. सर्वां मेळोन तें सकाळींचें खाण खावन न्हिदल्या. माधू इदोळूच उज्याचें आगटें तयार करून तांदूळ चिमणें तेल वतून उजो पेटयतालो. आनी ते थंडायेक आमी सर्वांनी उज्या बावारी न्हिदोंक आसलें.
ते राती खंयची मनजात ते गुडे सडले बरी ना. तरी की माधू बंदूक आपल्या तकले लागीं दवरन आड पडलो. हांवूय आड पडलो, शिनूय आड पडलो. थोडे घडयेंनी न्हिदेंत गरे लागले. पूण म्हजे मतींत तेंच मुंबय शहर आनी तें शहर सोबीत आसा म्हणलें नियाळी लागलो. सुमार वेळा उपरांत हांवें शिनूक जागयलें आनी आपणाक हागोंक जाता देखून सांगाता ये म्हणून उठयलें. शिनू उठलो. हांव आनी शिनू गुडो देंवोंक लागल्या. संद्राच्या उजवाडाक तो गुडो स्पश्ट दिसतालो जाल्यारय गुडो देंवचो आपायाचें म्हणलें आमच्या नेणट्या मतींत येदोळूच समजाल्लें. शिनू एका फातरार आपणाक पाट करून बसलो आनी हांव छाड्डी काडून बसलो. तितल्यार गुड्या मुळांत एक काठींचो वोरू वेचें स्पश्ट दिसतालें. कितें तें म्हणलें समजूंच्या आदीं हांवें बोब घाली आनी त्या बोबेक माधू आनी सगळीं उठलीं. आनी माधू भियान हातांत बंदूक घेवन देंवोन आयलो आनी विचारी लागलो, कितें जालें? हांव खामतालो आनी विळाप करतालो. शिनू पडलो आनी सकला पडलो. माधून एक घडी आपणाक घट्ट धरून सर्वांक धैर्य दिलें. आतां आमी कितेंच करचें पडिना. फांते जाल्ले पर्यंत आमी शिनूक सोदया. माधून आपणाक शिनूक आपोवन हाडिल्ल्याक आनी आपणाक जागय नातिल्ल्याक जोर करून सर्वांक परत फाटीं आपोवन व्हरून गेलो. रातीं कोणीय न्हिदले नात. सगळीं भियान कांपोवन रात फाली केली. फांते जाल्ले पर्यंत सूर्य सदांचो उजवाड घेवन आयलो. माधू सवय आमच्या सर्वांची दिश्ट सकला गेली. शिनूची मुस्तायकी चुरान चूर जावन पडली. पूण शिनूच्या कुडीची झळक नातली. एका भिरांकूळ रातीं शिनूचो आनी आपणाचो वेगळासार जाल्लो. आमी सगळीं फाटीं आयल्या. शिनूक रानवट मनजात्यांनी धरून व्हेल्ली खबर एकेका कोनशाक एक एक रितीन पावली. कोण म्हणटालीं शिनूक वागान व्हेलो, कोण म्हणटालीं शिनूक गेंडान व्हेलो, कोण म्हणटालीं खाटीन शिनूक जिवेशी मारलो आनी दुसऱ्या रानवटींनी शिनूक गिळ्ळो इत्यादी. ह्या सर्वां मदें सत खंयचें तें कोणायकी समजलें ना. हांव घरा फाटीं आयलो. म्हजे मुखार आज्यान माधूक जोर केलें. अम्माची बोब आनी आज्जीची बोब आकाशाक पावुरली. माधू गेल्लो सो आज्याच्या मारांची शिकारी हांव जालो. मारांक माम नातलो तर हांवूय मरतो पडना. रजेर आयलो माम म्हाका घेवन मुंबय शहराक व्हरून गेलो आनी हांव फाटीं गांवाक आयलो ना. थंयच कामाक सेरवालो. गांवच्या एकल्यान खबर दिल्ली की हांव 7वेंत फेल जाल्लो म्हणून. पूण चडीत शिकची उर्बा म्हाका येनातली. पूण आज आज्या मरोन येदोळूच मातयेक सारें जावन गेला. आज्जी आज्याक पाठ करून गेल्या. अम्मा येदोळूच म्हातारी जाल्या. हांव त्याच जाग्यार त्याच घरांत आसा. त्याच अज्जीकुंजाक दिश्ट लावन आसा. सगळीं चिंतना एका फाटल्यान एक सांकळी परी म्हज्या उडासाच्या परद्यार येवन वेतालीं. आनी हांवें फांत्याची झोप धांवडावंक अज्जीकुंजा फाटल्यान तिळच्या सुर्याक पळोवन आपली कूस परतिली. आनी मतीक लागलीं सर उडासाचीं कवळां जडोवन पडलीं. ते अज्जीकुंजा, माधू, गेंडा, शिनू, पिंजकर अस्तुरां. पूण ताच्याकी आदीं हांव हागोंक बसुल्लो आनी म्हाका पाठ करून बसुल्लो शिनू आनी लोटून घालचो हांव. अज्जिकुंजा. काणयेकार वल्ली क्वाड्रस आजेकार. सादर करपी Fr.Chetan लोबो. म्हज्या जिणयेक आनी अज्जिकुंजाक लागशिल्लो संबंद आसा. निगूढ संबंद आनी हो संबंद आनी सर्तीक म्हज्या जिणयेचो वांटो आनी प्रस्तुत काळ हांचे मदें जरूर जायतो फरक आसा. ते भुरगेपणाले दीस अजून म्हज्या मतींत जिवे जिवे उडासाक येतात. ते आपलें घरा फाटलो गोरवांचो गोठो, 1.5 एकर सुवातेची आपल्या पिज्जाच्या कालाची आस्त,
घरा मुखल्यान सडुणे 8 आळांच्या गुंडायेची बांय, तांदू बगलेक असच्या पणसारुकाचे सावळेक दिसचें काळें उदाक, बांयक लागून बेटाचे गादे, गाद्या बगलेक उदाक वळचें तोड, आनी त्या तोडांत कितलेशे फावटी फुलांची धाली घेवन माश्टली धरून वचून मार खावनात. तितलेंच पयल्या पावसाचेर तोडांतावन गुड्याक सोडून येवच्यो माश्टल्यो धरूंक कितलेशे राती गेल्ल्या. त्या पावसाचे दीस पिंजकर सातें घेवन वारें गडगडो हाका सर्वाक भियेवन जाल्यारी आमचो खेळ जावं पुरो लागोरी या कुट्टी दोण्णो या गोळी मूग जाल्लो ना. पिज्जा मेल्या उपरांत आपल्या घरचें गुरकारपण आज्या सांबाळटालो. आमचो बाबा येदोळूच आमकां सोडून घाटाक धांवुल्लो. आवय थंय हांगा म्हूण कात्ते चाकरी करन आमकां जवळ्यांक कश्टांनी शिकाप दिताली. हांव आनी शिनू दोगांय जवळे. सैमान पोकरी हांव, पूण शिनू समाधानी, शिकपांत खेळांत चुरूक. ताका पुरतें देवान ताका बरी सोबाई दिल्ली, पूण आपूण शिंबऱ्या वंटाचो, शिकपांत दाड्डो, पूण हेर संगतींनी मुखार. आमच्या घरांत मनशांच मनशां. आज्जी, आमची अम्मा, तांच्यो भयण्यो हांकां सर्वांक आज्या सांबाळटालो आनी माम बंबयतावन म्हयन्याक टप्पलार पयसो धाडटालो. दोगांयनी 7वी म्हणसर शिकल्यार पुरो कशेंय हे फावटी 7वेर आसात. 7वी पास जाल्यार दोगांयकी बंबई मामा सवेन धाडटा म्हणून आज्यान उलयल्लें आयकल्लो आपणाक उडास आसलो. पूण मामान तशें नाका, दोगी 10वी पर्यंत शिकोवन दित, पूण 7व्या क्लासीन कोण चड मार्क्स हाडटा ताका आपूण बंबई शहराक भोंवडेक आपोवन व्हरतलो म्हण बरयिल्ले वरवीं आमच्या दोगां मदें एका तरेचो स्पर्धो आरंभ जाल्लो. हें सर्व 8 म्हयन्यांत घडलें. आमचो गांव कारकोळ तावन मुडला वाटेर लगभग 15 मैलांनी मेळटा. आजेकार ताचें नांव, सोबीत गांव. आनी आजेकाराक पडला तावन, मुडला तावन, तेनका तावन, बडगा तावन बसां येतालीं. जावं पुरो दिसाक 1 या 2 म्हणले परी पेंटेसलांत उबें आसचें बस स्टॉपाचेर कुशीचो जैताकाराचो गोळी रूख आनी त्या रुखार बसां नातले वळी रस्त्याक देवचें मांकोडू. हे सर्व म्हज्या भुरगेपणाच्या दिसाच्या उडासाचो एक वांटो. आजेकार तावन लगभग 2 फर्लांगार आमी सदां खेळचें आद्रोट्टू भाक्यार आनी तेच ग्रावंडा वयर जैताकाराची इलेक्ट्रीक वायरां आनी त्या आद्रोट्टू भाक्यार ग्रावंडांत आमचो खेळ. आज्या आमचो सदां सांगतालो, हांव पयलींच्या काळार बसां नासतना भाजेगोळी खांबळाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आतां तरी 60 वर्सां उतरलेलो आज्या मुजूर कोंब्या गांठाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आमच्या घरचो काडला कोंबोय आमच्या शेजारा मुस्तुना वाडदीक येदोळूच 15 कोंब्यांक ताणें मारल्लें आनी त्या 15 कोंब्यांचेय मांस केल्लो दाखलो आमचो. सांजेच्या खेळा उपरांत लागशिल्ल्या काजूच्या पाडींत तावन आमच्या घराक वाट आनी ते वाटेर सदां तो ब्राह्मण आनी ते मड्डे सदांचें जावन गेल्लें. घरा पावुल्लेंच सदांचें पुरपुरे आज्जीचे. आज्जीन उलोवचेंच तशें, सदां पुरपुरचें. तशें म्हण तिकाय आमचेर मोग कांय उणो ना. आमकां सांगाता घेवन सागोळी मुगदल्या गाद्यांत लायिल्ल्या तेंडलेच्या माटवो लागीं आसलें भाण आनी त्या भाणाक उजो घालून उदक तापयताली आनी सदां आमची दिश्ट मळबार आसच्या नखेत्रांक मेस्त्यार वताली. हांव 100 नखेत्रां मेस्तना शिनू 200 नखेत्रां मेस्तालो, तरीकी नवी नखेत्रां दिसून येतालीं. आजेकार तावन आंडारचे वाटेर आंडार तावन लगभग 1.5 फर्लांगाचेर उबे आसचो व्हड जैत गुडो आज्जीकुंजा. सदां त्या गुड्यार उजो दिसतालो. आज्जी लागीं तें कितें आज्जी म्हूण विचारल्या वेळार तिणें सांगलो, उडास आसा थंय राक्कोस रावतात आनी आतां तांणी नाणयेक उजो घाला म्हूण जाप दिल्ली आमकां भियाची जाल्ली.
राक्षसा विशीं पिशाची विशीं जायतें आमी आज्जीतावन आयकल्लें. तरीकी अज्जिकुंजा आमच्या जिणयेंत एक मिस्टेरियस जावन उरलो. शेजारचीं उलयतालीं, त्या गुड्यार वाग आसात, काटी आसात आनी गेंडां आसात, चितलां आसात इत्यादी. आमकां एका तराचें बें दिसतालें, तरी एक फावटी तो गुडो चडा जाय म्हणली उर्बाई येताली. तशें म्हूण अज्जी थोडे फावटी बेश्टें उलयल्ली आसा. आमी सदां रजेनी गुंड्याडका न्हंयक उपयोंक वेताना तिणें सांगलीं उतरां आजुनूय उडासांत आसात. थंय न्हंयत सिसर आसा, वसा, तुमकांय धरून गिळटली. पोरते वस्त्रां तुमच्या कुडपाच्या सुण्याक गिळ्ळेली. आमकांय ती सिसर पळोवचे उर्बेंत खबरेविणें हांव आनी शिनू गेल्ले हांव. उपयोन चलवले हांव, पूण खंयसरी आमकां सिसरीची झळक मेळिल्ली ना. उपरांत त्या कर्कट्या वतांत फाटीं आयले हांव. वाटेर मेळिल्ले पालपणूच केले, वाटेर आसली कारणां केलीं, तरी भूक निवरली ना. घरा येवन पेज जेवतच भूक धांवुल्ली आसा. बंबई शहर आमच्या भुरग्यापणाच्या दिसाचें एक व्हड सपन. आपले सबार सांगाती तांच्या सयऱ्यांनी बंबईतावन हाडिल्ल्यो वस्तू आमकां दाखयतना आमी मतींत लेख घालतले हांव. हे फावटी आमी मामा लागीं विचारन बंबई वचचे, पूण मामाचें कागात आयिल्लें वाचून दोगां मदें एका तराचो स्पर्ध सुरू जाल्लो. म्हजे मतींत एका तराचें बें उपजाल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोगां पैकी खंडीत जावन शिनू उंच आसलो. तशें आसता शिनूक मामान हे फावटी बंबई आपोवन व्हरचें म्हजे प्रकार खात्री. सदां इस्कॉल काबार जातच पोतें खांद्यार घालून येतना कोणी म्हातारी दांडो तेंकून चलचें दिसतना आमी भियेतले हांव. आज्जी केन्नाय बेश्टायताली. इस्कॉलांतावन वेग्गी येनातल्यार म्हातारी येवन भुरग्यांक धरून व्हरतात. एका रितीचें बें मतीक रिगोवन गेल्लें. सकाळीं खाणांक माथ्याक आज्जीन घाल्लें नारळाचें तेल सांज जातना पांयांच्या गांठी लागीं पावतालें. आमच्या भुरगेपणाच्या दिसांच्या उडासाचो प्रमुख वांटो आमच्या आज्जीन येदोळूच घेतिल्लो. तेंच सदांचें पोतें आनी तें सातें वताक म्हणून आज्जीन दिवचें. त्या पावसाकी तेंच सातें, त्या वताकी तेंच सातें. आनी ती बुती, आनी त्या बुतयेंत सदां एक एक बगाचीं खाणां. आज सुरणाचें नुस्तें, फाल्यां केन्याची मुटली. एक फावटी तायकुळ्याची चटणी तर दुसरे फावटी खेळंब्याची चटणी. एक फावटी मुटली तर आनी एक फावटी खैलळी. एक दीस सातोण्या रुखाच्या खोल्यांची पातोळी तर एक दीस हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो. एक दीस मांडास तर दुसरे दीस पेजे सवे मिठांत घाल्लो आंबो. एक दीस बोबळ्याची खीर तर एक दीस मुडो. ल्हानपणार आमी केल्ली पोळी लेक नातरली. प्रत्येक जावन आमचो माम बंबईतावन आयिल्ल्या वेळार दिसाक एक एका बगाची पोळी. उडासा काडटना तोंडातावन उदक येतालें. पूण आज ह्या सर पोळयांची नांवां फकत नांवां मात्र उरल्लीं. आमचे 7वे क्लासीची परिक्षा मुगदोन आयिल्ले परीस माम बंबईतावन आयिल्लो. म्हजे मतींत कितेंगी एका तराची कावजेणी उपजाल्ली. कित्याक म्हळ्यार मामान शिनूक बंबई व्हरचें आपणाक नाका आसलें. एकच सामको दोगांयकी सांगाता वरीचे, ना तर दोगांयकी आपोवन व्हरूंक नजो म्हणलें चिंतना म्हजी जावन आसली. पयलो एक हप्तो मामा सांगाता म्हजेन करसिलो. मामान सांगिल्ल्यो बंबईच्यो काणयो म्हज्या काळजांत उद्वेग चडयताल्यो. ह्या मदें हांवें आनी शिनून आमच्या सांगात्या सगळें अज्जीकुंजाक वयचें येवजन मांडून हाडलें. ह्या येवजनाक एक कारण आसलें. कुक्केहळ्ळीतावन माधू आयिल्लो. बागेट्या कुडीचो माधू बारीक कारभारी मनीस. 15-20 आळांच्या माडांक घडयेन सर्र करून चडोवन नाल्ल काडटालो. तितलें मात्र न्ही, कितलेशा गुंड बांयक जाल्यार देंवोन मस्त वेळ उदकांत बुडोवन कोणाचो कळसो, कोणाची बालदी वयर हाडटालो. उदकांत बुडोवन रावचें मासले बरी ताका सलीस जाल्लें. कोणी तीर्थाटी न्हंयक जाळ घालूंक वेताना या तोटो घालूंक वेताना माधूक आपोवन व्हरताले. कित्याक म्हळ्यार केदेशा गुंडयेक देंवोन जाल्यार मासल्यो धरच्यांत माधूच्या की श्रेश्ठ कोणी नात.
ताचें नांव शिकारी करच्यांनी प्रख्यात. हाती बंदूक घेवन गेलो तर बारका सोंसो या कितें तरी मारून हाडले शिवाय तो रावनातलो. जावं तो खूब खेळ्ळी तावन आयिल्लो जाल्यारय अज्जीकुंजा गुडो चडची वाट बरी करून जाण आसलो. एक बोतलो काजूचो सोरो दिल्यार कोणा सबय तो वेतालो, जावं शिकारी या मासली या अज्जीकुंजा. आजकाल तो गुडो सोडूंक अर्द्या गुड्यावर एक वाट आसा आनी जायतीं वाहनां आसात. पूण तेन्ना त्या गुड्याच्या मुळाक वयचेंय बेन. जायते फावटी त्या गुड्यांत हांव देंवोन आयिल्लो वाग मस्तो गायंक धरून केल्ली खबर येदोळूच सगळो लोक जाणा. त्या गुड्याक चडत येत तर लगभग 3-4 वरांक मात्र पावयेत. उपरांत पाटील आयिल्ले बरी ना. फाटीं येवंक दुसरोच दीस राका जाय. आनी रान उतरोवन गुडो सोडोंक आसलें. आमकांय त्या गुड्याक चडा जाय राक्कोसांक पळयजे आनी रानवट मनजातींक पळयजे म्हणलो हुरूप सोडोन आयलो. हांव, शिनू, माधू आनी हेर थोडे संगाती अज्जाक सांगनासतना मामाक सांगून अज्जीकुंजा भायर सरले. हांव सकाळीं भायर सरलें. हांव सगळी तयाराय केल्ली. माधून हातीं बंदूक आनी ताच्या पोत्यांत काडयां पेट, हातांत एक बोतलो चिमणेचें तेल, थोड्यो चिमण्यो आनी थोड्यो सुडी घेवन भायर सरलें. हांव एकल्यान सर्वांक पुरो जावचें तितलें खाण घेतिल्लें. वाटेर खंडीत शिकारी जातली म्हणलें चिंताप माधूचें जावन आसलें. सडून अर्द्या वरा भितर आमी सगळीं गुड्याच्या मुळाक पावले. हांव आनी रानाची वाट धरली. वाट मुखार गेल्ले प्रिन्स एकल्याची तोंडां भियान बुडलीं. सुर्याचीं किरणां तेज जाल्यारय त्या रानांत कळ्ळें ना. आमकां तें रान मुग्दोन गुडो सोडोंक आसलें आनी माधू आमकां समजायतालो. आजेकाराक एक व्हड गुडो मात्र दिसतालो. त्या गुड्या बगलेसो ल्हान गुडो दिसनातलो. आमी ते दोनीय गुडे सोडोंक आसले. राना मदें सुकण्यांचो विचित्र आवाज आयकतालो. मनजातींचो आवाज नातलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो आवाज चड जाल्लो. लगभग दनपार जाता आसतना माधून मदल्या गुड्या लागीं आमकां रावयलें. सर्वां बुकेल्लीं आनी तानेल्लीं. सर्वांक त्या गुड्या मदें आसलें एक ल्हान तळें पळोवन अजाप जालें. रानाच्या सावळेंत तें उदक थंड जाल्लें. थंड बर्फा बरी. सगळीं आमी पयलें तांतलें उदक पियेलें. हांव आनी सगळीं त्या उदकांत न्हांवन परत गुडो सोडूंक आयती जालें. हांव मुखलें मेट मस्त भिरांकूळ जावन आसलें. सांबाळन ते गुडे सोडोंक आसलें. पांयांच्यो पट्ट्यो दळूस दुखताल्यो, तरीकी गुडो सोडल्या शिवाय दुसरी वाट नातली. सगळीं एका फाटल्यान एक मेळोन कशीं संजेच्या 5 वरांशें गुडो सोडलें. हांव गुडो सोडून कितें पळयता हांव. सगळो गांव एका मुये परी दिसतालो. खंय आसा आमचो गांव म्हणलें समजनातलें. माधू आमकां दाखयतालो. तितल्यार सर्वांक पांयांची दूख चडलीच दिश्ट घाली. सगळ्या पांयांनी एक कीड साबून आसली कानेटां कितलीं प्रयत्न केल्यारय पांय सोडिनातलीं. माधून आपल्या पोत्यांतली सुरी काडन एकेका कानेटाक कातरन काडिचें पडलें. सगळ्या गांवा मदें उबें आसलें अज्जीकुंजा आनी त्या अज्जीकुंजार रावून थकल्लीं आमी एक एक सपनां पळयतालें. हांव माधू आमकां समजायतालो कशें मनजाती धांवतना फातर आदलातात आनी तांतूं किटाळां येतात आनी तीं किटाळां ह्या रानांत उजो पेटयतात म्हणलें. सगळीं मेळोन माधू बावारी बसून ताची शिकवण आयकतालें. हांव माधू आमकां ताचो आदलो अनुभव समजायतालो. आमकां सर्वांक भूक लागली. सर्वां मेळोन तें सकाळींचें खाण खावन न्हिदलें. हांव माधू येदोळूच उज्याचें आगटें तयार करन तांतूं चिमणें तेल वतून उजो पेटयतालो. आनी ते थंडायेक आमी सर्वांनी उज्या बावारी न्हिदोंक आसलें. ते राती खंयचीय मनजात ते गुडे सोडले बरी ना. तरीकी माधू बंदूक आपल्या तकले लागीं दवरन आड पडलो. हांवूय आड पडलो. शिनूय आड पडलो. थोडे घडयेंनी न्हिदेंत गरे लागले. पूण म्हजे मतींत तेंच मुंबय शहर आनी तें शहर सोबीत आसा म्हणलें नियाळी लागलो. सुमार वेळा उपरांत हांवें शिनूक जागयलें
आनी आपणाक हागोंक जाता देखून सांगाता ये म्हणून उठयलें. शिनू उठलो. हांव आनी शिनू गुडो देंवोंक लागल्या. संद्राच्या उजवाडाक तो गुडो स्पश्ट दिसतालो जाल्यारय गुडो देंवचो आपायाचें म्हणलें आमच्या नेणट्या मतींत येदोळूच समजाल्लें. शिनू एका फातरार आपणाक पाठ करून बसलो आनी हांव छाड्डी काडून बसलो. तितल्यार गुड्या मुळांत एक काठींचो वरू वेचें स्पश्ट दिसतालें. कितें तें म्हणलें समजूंच्या आदीं हांवें बोब घाली आनी त्या बोबेक माधू आनी सगळीं उठलीं. आनी माधू भियान हातांत बंदूक घेवन देंवोन आयलो आनी विचारी लागलो, कितें जालें? हांव खामतालों आनी विळाप करतालों. शिनू पडलो आनी सकला पडलो. माधून एक घडी आपणाक घट्ट धरून सर्वांक धैर्य दिलें. आतां आमी कितेंच करचें पडिना. फांतें जाल्ले पर्यंत आमी शिनूक सोदया. माधून आपणाक शिनूक आपोवन हाडिल्ल्याक आनी आपणाक जागे नातिल्ल्याक जोर करून सर्वांक परत फाटीं आपोवन व्हरून गेलो. रातीं कोणीय न्हिदले नात. सगळीं भियान कांपोवन रात फालीं केली. फांतें जाल्ले पर्यंत सूर्य सदांचो उजवाड घेवन आयलो. माधू सवय आमच्या सर्वांची दिश्ट सकला गेली. शिनूची मुस्तायकी चुरान चूर जावन पडली. पूण शिनूच्या कुडीची झळक नातली. एका भिरांकूळ रातीं शिनूचो आनी आपणाचो वेगळासार जाल्लो. आमी सगळीं फाटीं आयल्या. शिनूक रानवट मनजात्यांनी धरून व्हेल्ली खबर एकेका कोनशाक एक एक रितीन पावली. कोण म्हणटालीं शिनूक वागान व्हेलो, कोण म्हणटालीं शिनूक गेंडान व्हेलो, कोण म्हणटालीं खाटीन शिनूक जिवेशी मारलो आनी दुसऱ्या रानवटींनी शिनूक गिळ्ळो इत्यादी. ह्या सर्वां मदें सत खंयचें तें कोणायकी समजलें ना. हांव घरा फाटीं आयलों. म्हजे मुखार आज्यान माधूक जोर केलें. अम्माची बोब आनी आज्जीची बोब आकाशाक पावुल्ली. माधू गेल्लो सो आज्याच्या मारांची शिकारी हांव जालो. मारांक माम नातलो तर हांव मरतों पडना. रजेर आयिल्लो माम म्हाका घेवन बंबई शाराक व्हरून गेलो आनी हांव फाटीं गांवाक आयलो ना. थंयच कामाक सेरवालो. गांवच्या एकल्यान खबर दिल्ली की हांव 7वेंत फेल जाल्लो म्हणून. पूण चडीत शिकची उर्बा म्हाका येनातली. पूण आज आज्या मरून येदोळूच मातयेक सारें जावन गेला. आज्जी आज्याक पाठ करून गेल्या. अम्मा येदोळूच म्हातारी जाल्या. हांव त्याच जाग्यार त्याच घरांत आसा. त्याच आज्जीकुंज्याक दिश्ट लावन आसा. सगळीं चिंतनां एका फाटल्यान एक सांकळी परी म्हज्या उडासाच्या परद्यार येवन वेतालीं. आनी हांवें फांत्याची झोप धांवडावंक आज्जीकुंजा फाटल्यान तिळच्या सुर्याक पळोवन आपली कूस परतिली. आनी मतीक लागलीं सर्व उडासाचीं कवळां जडोवन पडलीं. ते आज्जीकुंजा, माधू, गेंडा, शिनू, पिंजकर अस्तुरां. पूण ताच्याकी आदीं हांव हागोंक बशिल्लो आनी म्हाका पाठ करून बशिल्लो शिनू आनी लोटून घालचो हांव. अज्जिकुंजा. काणयेकार वल्ली क्वाड्रस आजेकार. सादर करपी Fr.Chetan लोबो. म्हज्या जिणयेक आनी अज्जिकुंजाक लागशिल्लो संबंद आसा. निगूढ संबंद आनी हो संबंद आनी सर्तीक म्हज्या जिणयेचो वांटो आनी प्रस्तुत काळ हांचे मदें जरूर जायतो फरक आसा. ते भुरगेपणाले दीस अजून म्हज्या मतींत जिवे जिवे उडासाक येतात. ते आपलें घरा फाटलो गोरवांचो गोठो, 1.5 एकर सुवातेची आपल्या पिज्जाच्या काळाची आस्त, घरा मुखल्यान सडुणे 8 आळांच्या गुंडायेची बांय, तांदूळ बगलेक आसच्या पणसारुकाचे सावळेक दिसचें काळें उदक, बांयक लागून बेटाचे गाद्या बगलेक उदक वळचें तोड आनी त्या तोडांत कितलेशे फावटी फुलांची धाली घेवन माश्टली धरूंक वचून मार खावनात. तितलेंच पयल्या पावसाचेर तोडांत हांव गुड्याक सोडून येवन
च्यो मासल्यो धरूंक कितले शराती गेल्ल्या. त्या पावसाचे दीस पिंजकर सातें घेवन वारें गडगडो हाका सर्वाक भियेवन जाल्यारय आमचो खेळ जावं पुरो लागोरी या कुट्टी दोण्णो या गोळी मूग जाल्लो ना. पिज्जा मेल्या उपरांत आपल्या घरचें गुरकार पळणो आज्जा सांबाळटालो. आमचो बाबा येदोळूच आमकां सोडून घाटाक धांवुल्लो. आवय थंय हांगा म्हणून कात्ते चाकरी करन आमकां जवळ्यांक कश्टांनी शिकाप दिताली. हांव आनी शिनू दोगांय जवळे. सैमान पोकरी हांव, पूण शिनू समाधानी, शिकपांत खेळांत चुरूक. ताका पुरतें देवान ताका बरी सोबाय दिल्ली. पूण आपूण शिंबऱ्या वंटाचो, शिकपांत दाड्डो, पूण हेर संगतींनी मुखार. आमच्या घरांत मनशांच मनशां. आज्जी, आमची अम्मा, तांच्यो भयण्यो हांकां सर्वांक आज्जा सांबाळटालो आनी माम बंबयतावन म्हयन्याक टप्पलार पयसो धाडटालो. दोगांयनी 7वी म्हणसर शिकल्यार पुरो कशेंय हे फावटी 7वेर आसात. 7वी पास जाल्यार दोगांयकी बंबई मामा सवेन धाडटा म्हणून आज्यान उलयल्लें आयकल्लो आपणाक उडास आसलो. पूण मामान तशें नाका, दोगी 10वी पर्यंत शिकोवन दित. पूण 7व्या क्लासीन कोण चड मार्क्स हाडटा ताका आपूण बंबई शहराक भोंवडेक आपोवन व्हरतलो म्हण बरयिल्ले वरवीं आमच्या दोगां मदें एका तरेचो स्पर्धो आरंभ जाल्लो. हें सर्व 8 म्हयन्यांत घडलें. आमचो गांव कारकोळ तावन मुडला वाटेर लगभग 15 मैलांनी मेळटा. आजेकार ताचें नांव. सोबीत गांव. आनी अजेकाराक पडला तावन मुडला तावन तेनका तावन बडगा तावन बसां येतालीं. जावं पुरो दिसाक 1 या 2 म्हणले परी. पेंटेसालांत उबें आसचें बस स्टॉपाचे कुशीचो जैताकाराचो गोळी रूख आनी त्या रुखार बसां नातले वळी रस्त्याक देवचें मांकोडू. हें सर्व म्हज्या भुरगेपणाच्या दिसाच्या उडासाचो एक वांटो. आजेकार तावन लगभग 2 फर्लांगार आमी सदां खेळचें आद्रोट्ट बाक्यार आनी तेच ग्रावंडा वयर जैताकाराची इलेक्ट्रीक वायरां आनी त्या आद्रोट्ट बाक्यार ग्रावंडांत आमचो खेळ. आज्जा आमचो सदां सांगतालो, हांव पयलींच्या काळार बस्सा नासतना भाजेगोळी खांबळाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आतां तरी 60 वर्सां उतरलेलो आज्जा मुजूर कोंब्या गांठाक चलोनूच चलोनूच येतालो. आमच्या घरचो काडला कोंबोय आमच्या शेजारा मुस्तुना वाडदीक येदोळूच 15 कोंब्यांक ताणें मारल्लें आनी त्या 15 कोंब्यांचेय मांस केल्लो दाखलो आमचो. सांजेच्या खेळा उपरांत लागशिल्ल्या काजूच्या पाडींत तावन आमच्या घराक वाट आनी ते वाटेर सदां तो ब्राह्मण आनी ते मड्डे सदांचें जावन गेल्लें. घरा पावुल्लेंच सदांचे पुरपुरे आज्जीचे. आज्जीन उलोवचेंच तशें सदां पुरपुरचें. तशें म्हण ती काय आमचेर मोग कांय उणो ना. आमकां सांगाता घेवन सागोळी मुगदल्या गाद्यांत लायिल्ल्या तेंडलेच्या माटवो लागीं आसलें भाण आनी त्या भाणाक उजो घालून उदक तापयताली आनी सदां आमची दिश्ट मळबारासच्या नेकेत्रांक मेस्त्यार वताली. हांव 100 नेकेत्रां मेस्तना शिनू 200 नेकेत्रां मेस्तालो. तरीकी नवी नेकेत्रां दिसून येतालीं. आजेकार तावन आंडारचे वाटेर आंडार तावन लगभग 1.5 फर्लांगाचेर उबे आसचो व्हड जैत गुडो आज्जीकुंजा. सदां त्या गुड्यार उजो दिसतालो. आज्जी लागीं तें कितें आज्जी म्हूण विचारल्या वेळार तिणें सांगलो, उडास आसा थंय राक्कोस रावतात आनी आतां तांणी नाणयेक उजो घाला म्हूण जाप दिल्ली आमकां भियाची जाल्ली. राक्कोसा विशीं पिशाची विशीं जायतें आमी आज्जी तावन आयकल्लें. तरीकी आज्जीकुंजा आमच्या जिणयेंत एक मिस्टेरियस जावन उरलो. शेजारचीं उलयतालीं त्या गुड्यार वाग आसात, काटी आसात आनी गेंडां आसात, चितलां आसात इत्यादी. आमकां एका तराचें बें दिसतालें. तरी एक फावटी तो गुडो चडा जाय म्हणली उर्बाई येताली.
तशें म्हूण आजी थोडे फावटी बेश्टें उलयल्ली आसा. आमी सदां रजेनी गुंड्याडका न्हंयक उपयोंक वेताना तिणें सांगलीं उतरां आजुनूय उडासांत आसात. थंय न्हंयत सिसर आसा, वसा तुमकांय धरून गिळटली. पोरते वस्त्रादूंच्या कुडपाच्या सुण्याक गिळ्ळे न्ही. आमकांय ती सिसर पळोवचे उर्बेंत खबरेविणें हांव आनी शिनू गेल्ले हांव. उपयोन सलवले हांव, पूण खंयसरी आमकां सिसरीची झळक मेळिल्ली ना. उपरांत त्या कर्कट्या वतांत फाटीं आयले हांव. वाटेर मेळिल्ले पालपणूच केले. वाटेर आसली कारणां केलीं तरी भूक निवरली ना. घरा येवन पेज जेवतच भूक धांवुल्ली आसा. बंबई शहर आमच्या भुरग्यापणाच्या दिसाचें एक व्हड सपन. आपले सबार सांगाती तांच्या सयऱ्यांनी बंबईतावन हाडिल्ल्यो वस्तू आमकां दाखयतना आमी मतींत लेख घालतले हांव. हे फावटी आमी मामा लागीं विचारन बंबई वचचे. पूण मामाचें कागाद आयिल्लें वाचून दोगां मदें एका तरेचो स्पर्ध सुरू जाल्लो. म्हजे मतींत एका तराचें भेम उपजाल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोगां पैकी खंडीत जावन शिनू उंच आसलो. तशें आसता शिनूक मामान हे फावटी बंबई आपोवन व्हरचें म्हजे प्रकार खात्री. सदां इस्कॉल काबार जातच पोते खांद्यार घालून येतना कोणी म्हातारी दांडो तेंकून चलचें दिसतना आमी भियेतले हांव. आजी केन्नाय बेश्टायताली. इस्कॉलांत हांव वेग्गी येनातल्यार म्हातारी येवन भुरग्यांक धरून व्हरतात. एका रितीचें भें मतीक रिगोवन गेल्लें. सकाळीं खाणांक माथ्याक आज्जीन घाल्लें नारळाचें तेल सांज जातना पांयांच्या गांठी लागीं पावतालें. आमच्या भुरगेपणाच्या दिसांच्या उडासाचो प्रमुख वांटो आमच्या आज्जीन येदोळूच घेतिल्लो. तेंच सदांचें पोतें आनी तें सातें वताक म्हणून आज्जीन दिवचें. त्या पावसाकी तेंच सातें, त्या वताकी तेंच सातें. आनी ती बुती, आनी त्या बुतयेंत सदां एक बगाचीं खाणां. आज सुरणाचें नुस्तें, फाल्यां केन्याची मुटली. एक फावटी तायकुळ्याची चटणी तर दुसरे फावटी खेळंब्याची चटणी. एक फावटी मुटली तर आनी एक फावटी खैलळी. एक दीस सातोण्या रुखाच्या खोल्यांची पातोळी तर एक दीस हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो. एक दीस मांडास तर दुसरे दीस पेजे सवे मिठांत घाल्लो आंबो. एक दीस बोबळ्याची खीर तर एक दीस मुडो. ल्हानपणार आमी केल्ली पोळी लेक नातरली. प्रत्येक जावन आमचो माम बंबईतावन आयिल्ल्या वेळार दिसाक एका बगाची पोळी. उडासा काडटना तोंडांत उदक येतालें. पूण आज ह्या सर पोळयांची नांवां फकत नांवां मात्र उरल्लीं. आमचे 7वे क्लासीचे परिक्षा मुग्दोन आयिल्ले परीस माम बंबईतावन आयिल्लो. म्हजे मतींत कितेंगी एका तराची कावजेनी उपजाल्ली. कित्याक म्हळ्यार मामान शिनूक बंबई व्हरचें आपणाक नाका आसलें. एकच सामको दोगांयकी सांगाता वरीचे, ना तर दोगांयकी आपोवन व्हरूंक नजो म्हणलें चिंतना म्हजी जावन आसली. पयलो एक हप्तो मामा सांगाता म्हजेन करसिलो. मामान सांगिल्ल्यो बंबईच्यो काणयो म्हज्या काळजांत उद्वेग चडयताल्यो. ह्या मदें हांवें आनी शिनून आमच्या सांगात्या सवें अज्जीकुंजाक वयचें येवजन मांडून हाडलें. ह्या येवजनाकी एक कारण आसलें. कुक्केहळ्ळीतावन म्हादू आयिल्लो. बागेट्या कुडीचो म्हादू बारीक कारभारी मनीस. 15-20 आळांच्या माडांक घडयेन सर्र करून चडोवन नाल्ल काडटालो. तितलें मात्र न्ही, कितलेशा गुंड बांयक जाल्यार देंवोन मस्त वेळ उदकांत बुडोवन कोणाचो कळसो, कोणाची बालदी वयर हाडटालो. उदकांत बुडोवन रावचें मासले बरी ताका सलीस जाल्लें. कोणी तीर्थाटी न्हंयक जाळ घालूंक वेताना या तोटो घालूंक वेताना म्हादूक आपोवन व्हरताले. कित्याक म्हळ्यार केदेशा गुंडयेक देंवोन जाल्यार मासल्यो धरच्यांत म्हादूच्याकी श्रेश्ठ कोणी नात. ताचें नांव शिकारी करच्यांत प्रख्यात. हाती बंदूक घेवन गेलो तर बारंका सोंसो या कितें तरी मारून हाडले शिवाय तो रावनातलो. जावंक तो खूब खेळ्ळीतावन आयिल्लो जाल्यार अज्जीकुंजा गुडो चडची वाट बरी करून जाण आसलो. एक बोतलो काजूचो सोरो दिल्यार कोणासोबय तो वेतालो, जावं शिकारी या मासली या अज्जीकुंजा.
आजकाल तो गुडो सोडूंक अर्द्या गुड्यावर एक वाट आसा आनी जायतीं वाहनां आसात. पूण तेन्ना त्या गुड्याच्या मुळाक वयचेंय बेन. जायते फावटी त्या गुड्यांत हांव देंवोन आयिल्लो वाग मस्तो गायंक धरून केल्ली खबर येदोळूच सगळो लोक जाणा. त्या गुड्याक चडत तर लगभग 3-4 वरांक मात्र पावयेत. उपरांत पाटील आयिल्ले बरी ना. फाटीं येवंक दुसरोच दीस रावंक जाय. आनी रान उतरून गुडो सोडोंक आसलें. आमकांय त्या गुड्याक चडा जाय, राक्कोसांक पळयजे आनी रानवट मनजातींक पळयजे म्हणलो हुरूप सोडोन आयलो. हांव, शिनू, माधू आनी हेर थोडे संगाती आज्याक सांगनासतना मामाक सांगून अज्जीकुंजा भायर सरले हांव. सकाळीं भायर सरलें हांव. सगळी तयाराय केल्ली. माधून हातीं बंदूक आनी ताच्या पोत्यांत काडयां पेट, हातांत एक बोतलो चिमणेचें तेल, थोड्यो चिमण्यो आनी थोड्यो सुडी घेवन भायर सरलें हांव. एकल्यान सर्वांक पुरो जावचें तितलें खाण घेतिल्लें. वाटेर खंडीत शिकारी जातली म्हणलें चिंताप माधूचें जावन आसलें. सडून अर्द्या वरा भितर आमी सगळीं गुड्याच्या मुळाक पावले हांव आनी रानाची वाट धरली. वाट मुखार गेल्ले प्रिन्स एकेकल्याची तोंडां भियान बुडलीं. सुर्याचीं किरणां तेज जाल्यारय त्या रानांत कळ्ळें ना. आमकां तें रान मुग्दोन गुडो सोडोंक आसलें आनी माधू आमकां समजायतालो. आजेकाराक एक व्हड गुडो मात्र दिसतालो. त्या गुड्या बगलेसो ल्हान गुडो दिसनासलो. आमी ते दोनीय गुडे सोडोंक आसले. राना मदें सुकण्यांचो विचित्र आवाज आयकतालो. मनजातींचो आवाज नातलो, कित्याक म्हळ्यार आमचो आवाज चड जाल्लो. लगभग दनपार जाता आसतना माधून मदल्या गुड्या लागीं आमकां रावयलें. सर्वां बुकेल्लीं आनी तानिल्लीं. सर्वांक त्या गुड्या मदें आसलें एक ल्हान तळें पळोवन अजाप जालें. रानाच्या सावळेंत तें उदक थंड जाल्लें. थंड बर्फा बरी. सगळीं आमी पयलें तांतलें उदक पियेलें हांव आनी सगळीं त्या उदकांत न्हांवन परत गुडो सोडूंक आयती जालें हांव. मुखलें मेट मस्त भिरांकूळ जावन आसलें. सांबाळन ते गुडे सोडोंक आसलें. पांयांच्यो पट्ट्यो दळूस दुखताल्यो, तरीकी गुडो सोडल्या शिवाय दुसरी वाट नातली. सगळीं एका फाटल्यान एक मेळोन कशींय संजेच्या 5 वरांशें गुडो सोडलें हांव. गुडो सोडून कितें पळयता हांव. सगळो गांव एका मुये परी दिसतालो. खंय आसा आमचो गांव म्हणलें समजनातलें. माधू आमकां दाखयतालो. तितल्यार सर्वांक पांयांची दूख चडिल्लीच दिश्ट घाली. सगळ्या पांयांनी एक कीड साबून आसली कानेटां कितलीं प्रयत्न केल्यारय पांय सोडिनातलीं. माधून आपल्या पोत्यांतली सुरी काडन एकेका कानेटाक कातरन काडिचें पडलें. सगळ्या गांवा मदें उबें आसलें अज्जीकुंजा आनी त्या अज्जीकुंजार रावून थकल्लीं आमी एक सपनां पळयतालें हांव. माधू आमकां समजायतालो कशें मनजाती धांवतना फातर आदलातात आनी तातूंत किटाळां येतात आनी तीं किटाळां ह्या रानांत उजो पेटयतात म्हणलें. सगळीं मेळोन माधू बावारी बसून ताची शिकवण आयकतालें हांव. माधू आमकां ताचो आदलो अनुभव समजायतालो. आमकां सर्वांक भूक लागली. सर्वां मेळोन तें सकाळींचें खाण खावन न्हिदलें हांव. माधू इदोळूच उज्याचें आकटें तयार करन तातूंत चिमणें तेल वतून उजो पेटयतालो आनी ते थंडायेक आमी सर्वांनी उज्या बावारी न्हिदोंक आसलें. ते रातीं खंयचीय मनजात ते गुडे सोडले बरी ना. तरीकी माधू बंदूक आपल्या तकले लागीं दवरन आड पडलो. हांवूय आड पडलो. शिनूय आड पडलो. थोडे घडयेंनी न्हिदेंत गरे लागले. पूण म्हजे मतींत तेंच मुंबय शहर आनी तें शहर सोबीत आसा म्हणलें नियाळी लागलो. सुमार वेळा उपरांत हांवें शिनूक जागयलें आनी आपणाक हागोंक जाता देखून सांगाता ये म्हणून उठयलें. शिनू उठलो. हांव आनी शिनू गुडो देंवोंक लागले हांव. संद्राच्या उजवाडाक तो गुडो स्पश्ट दिसतालो जाल्यारय गुडो देंवचो आपायाचें म्हणलें आमच्या नेणट्या मतींत येदोळूच समजाल्लें. शिनू एका फातरार आपणाक पाट करून बसलो आनी हांव छाड्डी काडून बसलो.
तितल्यार गुड्या मुळांत एक काठींचो वरू वेचें स्पश्ट दिसतालें. कितें तें म्हणलें समजूंच्या आदीं हांवें बोब घाली आनी त्या बोबेक माधू आनी सगळीं उठलीं. आनी माधू भियान हातांत बंदूक घेवन देंवून आयलो आनी विचारी लागलो, कितें जालें? हांव खामतालों आनी विळाप करतालों. शिनू पडलो आनी सकला पडलो. माधून एक घडी आपणाक घट्ट धरून सर्वांक धैर्य दिलें. आतां आमी कितेंच करचें पडिना. फांतें जाल्ले पर्यंत आमी शिनूक सोदया. माधून आपणाक शिनूक आपोवन हाडिल्ल्याक आनी आपणाक जागे नातिल्ल्याक जोर करून सर्वांक परत फाटीं आपण व्हरून गेलो. रातीं कोणीय न्हिदलें नात. सगळीं भियान कांपोवन रात फालीं केली. फांतें जाल्ले पर्यंत सूर्य सदांचो उजवाड घेवन आयलो. माधू सवय आमच्या सर्वांची दिश्ट सकला गेली. शिनूची मुस्तायकी चुरान चूर जावन पडली. पूण शिनूच्या कुडीची झळक नातली. एका भिरांकूळ रातीं शिनूचो आनी आपणाचो वेगळासार जाल्लो. आमी सगळीं फाटीं आयल्या. शिनूक रानवट मनजात्यांनी धरून व्हेल्ली खबर एकेका कोनशाक एक एक रितीन पावली. कोण म्हणटालीं शिनूक वागान व्हेलो, कोण म्हणटालीं शिनूक गेंडान व्हेलो, कोण म्हणटालीं खाटीन शिनूक जिवेशी मारलो आनी दुसऱ्या रानवटींनी शिनूक गिळ्ळो इत्यादी. ह्या सर्वां मदें सत खंयचें तें कोणायकी समजलें ना. हांव घरा फाटीं आयलों. म्हजे मुखार आज्यान माधूक जोर केलें. अम्माची बोब आनी आज्जीची बोब आकाशाक पावुल्ली. माधू गेल्लो सो आज्याच्या मारांची शिकारी हांव जालो. मारांक माम नातलो तर हांव मरतो पडना. रजेर आयिल्लो माम म्हाका घेवन बंबई शाराक व्हरून गेलो आनी हांव फाटीं गांवाक आयलो ना. थंयच कामाक सेरवालो. गांवच्या एकल्यान खबर दिल्ली की हांव 7वेंत फेल जाल्लो म्हणून. पूण चडीत शिकची उर्बा म्हाका येनातली. पूण आज आज्या मरून येदोळूच मातयेक सारें जावन गेला. आज्जी आज्याक पाठ करून गेल्या. अम्मा येदोळूच म्हातारी जाल्या. हांव त्याच जाग्यार त्याच घरांत आसा. त्याच अज्जीकुंजाक दिश्ट लावन आसा. सगळीं चिंतनां एका फाटल्यान एक सांकळी परी म्हज्या उडासाच्या परद्यार येवन वेतालीं. आनी हांवें फांत्याची झोप धांवडावंक अज्जीकुंजा फाटल्यान तिळच्या सुर्याक पळोवन आपली कूस परतिली. आनी मतीक लागलीं सर उडासाचीं कवळां जडोवन पडलीं. ते अज्जीकुंजा, माधू, गेंडा, शिनू, पिंजकर अस्तुरां. पूण ताच्याकी आदीं हांव हागोंक बशिल्लो आनी म्हाका पाठ करून बशिल्लो शिनू आनी लोटून घालचो हांव.